देवस्थान प्रशासकांच्या आदेशाप्रमाण हेर देवस्थानां सयत मयेच्या श्री माया केळब्या देवस्थानाची वेंचणूक घेवपाक आयतारा सभासदांची बसका आपयल्ली। वेंचणूक प्रक्रिया सुरू जाली तेन्ना मतदार वळेरेंत नांवां नाशिल्ल्यान कारबोटकार गटान वेंचणूक प्रक्रियेक आक्षेप घेतलो। वेंचणूक प्रक्रिया बेकायदो आशिल्ल्यान वेंचणूक स्थगीत करची अशी मागणी ह्या गटान केली। निमाणे फुडलो निर्णय जाय मेरेन वेंचणूक निरीक्षकान वेंचणूक स्थगीत केली। एज पर गव्हर्मेंट रूल जेन्ना इलेक्शन डिक्लेअर जालें तेन्ना एज पर गव्हर्मेंट रूल ते 14 दीस पयलीं प्रायर नोटीस दिवची पडटा की इलेक्शन आसा आनी सगळ्यांक कळोवचें पडटा की इलेक्शन म्हणून। तेन्ना आमची नांवां जेन्ना कोर्टानसूय एंटर जालीं 4 नांवां तेन्ना आमकांय दिसलें की आमकां कोर्टान ऑर्डर मेळ्ळी की तुमी ह्या इलेक्शनाक आतां लायबल आसा म्हणटूच आमी त्या आमकां मामलेदारान कळ्ळें की इलेक्शन 9 तारखेक आसा म्हणून आमी भायर काडल्या तेन्ना आमी हांगाच इलेक्शनाक येयल्या। कमिटीन हांगासर केन्ना नोटीस सो मारूंक ना, डिस्प्ले करूंक ना बोर्डाचेर की इलेक्शन अमके तारखेक आहा तेन्ना हांगासर सगळ्यांनी मेळचें म्हणून। तेन्ना आतां जेन्ना आमी कॉन्टेस्ट करपाक जेन्ना येयले तेन्ना हांगासर आमची नांवां कॉल आउट जालीं ना। कॉल आउट तेंच्यांनी मदींच केन्ना तर ह्या 2 दिसां वचून कोर्टान ऑर्डर हाडले की लास्ट कमिटी आसा पळय आनी तेंचे मनीस वोटर्स आहा तेंचीच लिस्ट नांवां घातली आनी आमकां हांगासर हाडून जे आतां दाखयला की इतलेच लोकांनी वोटींग करपाचें। जाल्यार कोर्टानसून जेन्ना ऑर्डर आमच्या नांवार जाली आनी आमकां जेन्ना वोटिंगाचो रायट दिना तेन्ना हें बेकायदेशीर जाल्लेलें आसा। तेन्ना हेजी दखल कोर्टान घेवपाची आनी तेंच्यांनी आमची नांवां भितर एंटर जाले आसतना आमचेरूच तेंच्यांनी आमची नांवां परत भायर उडोवपाक लागून तेंच्यांनी ही स्टे हाडलेली आसा। तांकां सरकारान ही कोर्टाक विरोधात कमिटी बरखास्त करपाचो रायट नासता, गव्हर्नराक फक्त आसा आतांच्या देवस्थान कायद्या प्रमाणे। ते देवस्थान कायदोय बदलूंक जाय। ते सरकारा कडेन मागणी आसा आमचे कितें म्हणणें आयकून घे आनी गव्हर्नराक गरजेवर ही कमिटी बरखास्त करूंक जाय, कमिटी काडून दुसरी कमिटी करूंक जाय। ह्या देवस्थान कमिटीचे इलेक्शन जावन इलेक्शन पोस्टपोन जाल्लें आसा आनी देवस्थान समितीन हे विशीं आपली बाजू सांगली। वेंचणूक प्रक्रिया कायद्या प्रमाण सुरू जाल्ली अशें समितीचें म्हणणें। आम्ही कोर्टान सांगलेल्या प्रमाणे आम्ही 4 जाणांची कारबोडकर फॅमिली आसा त्यांची 4 जाणांची नांवां ॲड केली आणि आमचे 4 माजरांनी त्या हेचेर ऑब्जेक्शन घातले आणि ते मामलेदाराक तेंच्यांनी ऑब्जेक्शन दिलें। मामलेदारान एक लेटर तांकां दिलें की तुमी खंय वयर चला म्हणून कॉम्पिटंट ऑथॉरिटी कोण आसा तेच्या कडेन चला म्हणून। सो ते गेले कोर्टान गेले, ट्रिब्युनल कोर्टान गेले आणि तेतून तेंच्यांनी ऑर्डर हाडली आणि त्या 4 नांवांचेर स्टे घेतली आणि आमी आमचो इलेक्शन प्रोसेस हांगा चालू केल्लो आणि जे मामलेदारचे जे ऑफिसर येयले तेंच्यांनी हे इलेक्शन बंद केलें, पोस्टपोन केलें। इलेक्शन केळबाच्या देवळान घेवंक जाय म्हणून जे मेरेन इलेक्शन स्टार्ट जाला पळय हांगासर ते मेरेन ह्या देवळान जाता। हे पळय हे देवूळ रजिस्ट्रेशन आहा पळय देवळाचें ते पळय हें माया म्हणजे महामाया आनी केळबाय हे नंतर येयल्ली देवी। ताका जे कितें देवस्थानाचो कारभार चलता पळय ते ह्या देवळानसरूच चलता आणि सातेर माया। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत।